गोंयता घेवन तो म्हणा लागलो म्हाका एक ह्या जागाक मागोवंक जाय, ह्या जागार म्हजेर मागोवंक जाय. आनी ह्या जाग बाब राखो नासलो, कोणी इलेक्शन ह्या जाग येतात, कित्याक म्हळ्यार तांकां चड वेळ रावोवचें नाका म्हण धांवन येतात. आनी तो ह्या जागा येयलो आनी ताच्या माथ्यार हात दवरून तो मागोवंक सुरू जालो. आनी माथ्यार हात धरले, चूर मागता आसतना ताणें म्हणलें घे चिके रावय, हात काड. तुका कळ्ळें पुरो गिफ्ट आसात म्हणा लागलो काय. तुका कळ्ळें पुरो ती कॅरिझमॅटीक गिफ्ट आसात, तुका हिलींग गिफ्ट आसात गे, विजन गिफ्ट आसा गे, नॉलेज आसा गे, विजडम आसा गे, सगळी विचारूंक सुरू जालो खंय. बाद्राब कापुजीन थंय म्हणा लागलें म्हाका कांय गिफ्ट कांय म्हाज्या कडेन कांय ना म्हणा लागलें. तर म्हजे वयर मागचें नाका म्हणा लागलो तो. कांय गिफ्ट नातल्या बाद्राबान मागचें नाका. म्हाका कोण गिफ्ट आसलो, गिफ्टेड तुमच्यान कोण आसा पळय तसलो गिफ्टेड बाद्राब आसल्यार धाड म्हण. आतां जायत म्हणा लागलो. कालत्यापणान भितर गेलो. भितर वता आसतना गार्डनान काम करनासलो एकलो बाद्राब. ताका म्हणा लागलें आळे साहेब थंय एकलो कोण गिफ्टेड आसलो ताका बाद्राब जायजे खंय, तुवें चिकें वच. तो म्हणा लागलो लोभ घाल तूं आसाय आनी म्हाका घाल्याक आतां परतून धांवडेताय म्हणा लागलो. ना ताका गिफ्टेड आसलो जायजे खंय, बरें गिफ्टेड बाद्राब जाय. तुका बरें गिफ्ट आसा म्हण हाणें ताका गेलें वयर उखलून धरलें आनी तो म्हणल्यार जाय तो हांव येता म्हणा लागलो खंय. लोभ घालून गेलो खंय, ताच्या माथ्यार हात धरून मागलें खंय. माथ्यार हात धरून म्हणा लागलो थँक्यू सो मच फॉर द गिफ्टेड प्रिस्ट आय वॉन्टेड अँड आय गॉट यू म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हेच्या सकाळच्या वेळा परत तुमकां वर्तो स्वागत मोगाच्या भाव आनी भयणी. आनी सोमेच्या वर्ते उतर आमी आयकूंक अत्रेक्त आसतना आमची काळजां मनां आमी तयार करुया. आमच्या मनांत स्पश्ट एक चित्रण जेजू विशयांत दवरूंक प्रयत्न करया. आमचें काळीज सोम्याच्या वर्त्या मोगांत पेटोवन दी. सरस्वर आमच्या मोगळा बापा, हे शिकून आयकोवच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तुजो मोग उपजय. प्रत्येक तरां आमची मनां स्पश्ट तरान तुजें वर्तें चित्रण पळोवंक सकून दी. आमच्या काळजांत तुजो अनुभव आमकां जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. तसलो अनुभव आमकां दिवंक तूं आयलाय सोम्या. आनी तसो अनुभव आमी सदांच भोगूंक जाय जाल्यार कृपा तूं आमकां दी. तुज्या वर्त्या मोगान आमकां बर सोम्या. चड आनी चड मापान तुजेंच बरेंपण आमच्या जिवनांत आमी जियोंक आमचे कालती जिणी मानून घे सोम्या. हर एकल्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान बर, तुज्या मोगान वेंग आनी तुजो कितें वर्तो उद्देश आमच्या जिवनांत जारी करूंक आसा तो सगळो तूं जारी कर सोम्या. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाब जेजू, वंदान जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगेचनो जेजू सांगता आमी आमचे एकवट कसो आसा म्हण पळोवंक गेलो जाल्यार त्या एकवट थोडपडी भोव घटायेचो लागशिल्लो जावंक पुरो. थोडपडी तो एकवट तितलो पसंद असो न्ही, ना पसंद असो जावंक पुरो. तो एकवट घटायेन ना जावंक पुरो. आनी हो एकवट घटायेन ना आसच्या कारण कितें म्हणल्यार आज आमी पळोवया. आनी ताका कारण एकच आसा, आमच्या थंय आसलो अहंभाव. हा मिन्स जेजू बरी जेजूच म्हूण आमी चिंतून आमी हंकारान भरल्या तर तो अहंभाव आमकां जेजूच्या एकवटांत एक जावंक सोडिना, देवाच्या एकवटांत एक जावंक सोडिना. देवा बरी हांवें जाय जाय आनी देवा बरीच म्हाका सगळी जाणवाय जाय जाय म्हळ्यार देवाक सरीसमान जावन हांवें कॉम्पिटिटर म्हणल्यार बरी. तसले एक जिनोस तकलेर घेवन आसलो तस लुसिफर आंज बडयो जावन देवा सांगता आसतना तसले हंकाराचे एक चिंतप अहंभाव त्या देखून फॉलन एंजल जालो, लुसिफर जावन जंवसार जावन गेलो. कित्याक हंकार जावन आसा जंवसार असो. गर्व, दर्प आनी अहंभाव हे सगळें जंवसारचें जावन आसा. जेजूकें बरें कळीत आसलें त्या देखून जेजू ताच्या सिसांक असले अहंभावांत रिगोवंक सोडिना. त्या देखून तांकां तो म्हणटा तांकां आपयतना सगळें तुमचें सोडणें या म्हणा लागलो तो. सगळें तुमचें सोडणें या म्हळ्यार ह्या संवसाराक आमी येता आसतना आमी कितेंच हाडूंक ना.
कितेंच घेवन येवना, खाली हातांनी आयिल्ले हांव, विणगे आयिल्ले हांव. आनी पाटी वता आसतना आमकां कोणेंय वोवन व्हरचें इगर्जेक, आनी आमी पाटी वतना आमी कांय व्हरना, आमी कांय व्हरचे बरी आमच्या जिवनान ना. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवन तसलें. त्या देखून आमी एकच मोतीन चिंत जाय, देवाच्या वर्त्या उदारपणांत ताणें आमकां ताच्या रुपान आनी सारक्यान रचला. ताका आमी इंग्लिशान म्हणटा, ही हॅज क्रिएटेड अस इन हीज ओन लायकनेस विथ हीज इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड म्हणटा. ताच्या लायकनेस म्हळ्यार ताच्या बरी आमकां ताणें रुपीत केलां. आनी हें सगळें कितें जालां, आमकां रुपीत केल्लें. ह्या संवसारांत आमी येता आसतना आमच्या कुडी रक्ता मासा देखून आमी थोडे फावटी ह्या संवसारी जिवनांत आमच्या कुडीच्या वंदवणेक लागून तसल्या व्हडपणाक आमी आशेता. आमी थोडे फावटी चिंतचे आसा, म्हाका व्हडलें सुपिरियरशीप दिलां, म्हाका एक गार्डियनशीप दिलां, म्हाका प्रोविन्शियल केला, म्हाका सुपिरियर जनरल केला. त्या देखून त्याच एका सिरोन हांवें वयर ह्या त्या पदवे वयर आमी थोडे फावटी आमचें जिवन आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सॅटिस्फॅक्शन, आमच्या तृप्ती खातीर. ही तृप्ती एक्चुअली आमकां लायक न्ही. असले हुद्दे दिल्या जाल्यार ते सेवेचे हुद्दे जावन आसात. त्या देखून आमच्या कापुजीन वोट दिता केदाळाय आमी हर एका पाद्राबाक फादर म्हणून आपण जे बारी उणें. आनी ते आमचे एड्रेस करता आसतना ताका एक लेटर बरयतना ते केदाळे ब्रदर इन सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस असिसो धाकटो भाव. आनी आमी सगळे त्या बांदवपणान जियोवच्या खातीर आमी सुपिरियर्स येत म्हूण हांव गार्डियन म्हणटा. गार्डियन म्हळ्यार गार्डिंग. हर एक लागीं सांगता हाडून तांचें रक्षण करचें, गार्डिंग. त्या देखून आमी हर एक लागीं सुपिरियर जनरला जावं दी, प्रोविन्शियला जावं दी, कोणाकी जावं दी, हर एक लागीं आमी ब्रदर म्हणून वळखून घेवचें आसा. आमच्या मदेगात तसलो थापावत नाका. व्हडलो ल्हानसो आनी हुद्द्यादार ना हुद्दो आसलो म्हणलें एक थापावत नाका म्हूण. पूण आयच्या समाजान कितें जालां गे म्हळ्यार जायत्या जाणांनी सदचें कसो जाल्यार हुद्द्यार तो आसा म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक की म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी जायते बरें चिंता, म्हज्या हुद्द्या देखून म्हाका एक प्रामुख्यता मेळटा, म्हज्या हुद्द्या देखून म्हज्या पोजिशना देखून लोक म्हाका मानता. तसलें आमच्या थंय न्ही. लोक मानूंक पुरो ह्या दिसांनी म्हळ्यार सगळो लोक त्याच प्रमाणे व्हडपणाक आशेत आसतना तो मानूंक पुरो. पूण आमकां त्या प्रमाणे चलोवंक आपोवंक ना. त्या देखून आमी देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना देवाच्या कालतेपणांत आमी जियोवंक शिकोवंक जाय. त्या देखून आमी आज पळया मोगाचें हो अहम भाव आमकां कितल्या तरान परत परत आमचे थंय उपजोन देवाचो आनी आमचो एकवट, सोम्याचो आनी आमचो एकवट भोव लागशिल्लो, तीर लागशिल्लो जावनसो तो सुकयता. कशें सुकयता म्हणलें आज आमी पळया. त्या देखून आमचे थंय थोडे फुडें आत्मीक हाम भाव आसता. आत्मीक हाम भाव म्हळ्यार आमी चिंतचें हांव बारी मागण्याचो, म्हाका सगळें मागोवंक कळीत आसा. तुमी वचून पळयत जाल्यार तुमकां ग्रुपान कळटा. प्रेयर ग्रूप म्हणटा, सो कॉल्ड प्रेयर ग्रुप सपोज टू बी इक्वल आनी कालतेपणाचे समाधानाचे जावंक जाय. आनी ते प्रेयर ग्रूप म्हणटाना आमी एका काळजाचें आनी एका मनाचें जावंक जाय. एका काळजाचें आनी एका मनाचें म्हणटा आसतना तुजें तें व्यत्यास दाखोवच्या खातीर ते प्रेयर ग्रूप न्ही. आज आमचे जायते प्रेयर ग्रूप तुमी पळयत जाल्यार कितें घडटा, हांवें मागो जाय, म्हाका मागोवंक कळीत आसा, तांकां कांय कळीत ना. तसले मनोभाव आमचे थंय येवंक ना. मागोवंक कळीत ना म्हूण आमी सांगूंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तान आमकां मागोवंक शिकय म्हणटाना बुवा पुरबायचे सिंपल एक प्रार्थना शिकयला ते हर एकल्या मनशाक कळीत आसा. आनी तुजो आनी तो संबंद. एकली म्हाका वॉयस मेसेज कर म्हणा लागली, फादर म्हाका चड मागोवंक कळीत ना, हांवें जेजू कडेन आनी मरिये कडेन मागचें. हांव म्हळें मोर देन इनफ मागचें कितें म्हूण हांवें तिका विचारूं ना. तिणें म्हाका सांगलें म्हजें काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव. बार्तिमेयान तितलेंच मागिल्लें न्ही. बार्तिमेयान कितें म्हळें, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कर, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव. तितलेंच पुरो. तुका तितलें मागोवंक कळीत आसा. सगळ्या तुज्या दिसान तूं मागताय तितलेंच
पुरो म्हणलो एक मनोभाव म्हाका बगलो. त्या देखून आमी प्रेयर ग्रुपांत चड हाम भावतारान जियेता. त्या देखून आमच्या प्रेयर ग्रुपांत कितेंच बरेंपण थोडे बरें पळोवंक दिसना. मागता आमी. हांवें आमच्याच प्रेयर ग्रुपाक एक दीस जालें, तुमचे मागणें आसा तर खंय तें पावलां, कित्याक तो एक उद्देश तुमचे जावन पार करूंक जावना. कित्याक एक मनीस आमकां जायते त्रास दिता, त्या मनशाक वायट आमी मागना, त्या मनशाक सायलंस जावच्या खातीर सोम्या तुजे लागीं आमी 8 दीस मागता, तुजे लागीं विनंती करूंक मागता. आमी कांय सूख करिना. आमी आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार आत्मीक पोशणा खातीर रेतेर करता. ह्या रेतेरी वेळार अनावश्यक तुका जायना म्हण कांय तुका सावंड डिस्टर्ब जाल्या म्हणनातले तेंय ताच्या लागीं घरा लागीं वचन जाल्यार ताका इल्ल्या ताणें वेतना आयकल्यार ताणें वचून कंट्रोल रुमाक फोन करन पुलिसांक सांगचें. पुलिसांची ड्युटी ती येवची, ताणें येत जाय. कित्याक म्हळ्यार ताका बेंगलोर कंट्रोल रुमार हांगा केलें जाल्यार ताणें वचनातल्यार ताका विचारता तुका हांवें सांगिल्लें कित्याक वचोनाय. तो म्हणटा येवन आमकां कळीत आसा, हाका पुरो आडखळ करूं नजो, कांय कोणाक डिस्टर्ब ना. तुमच्या कॅम्पसान तुमी तुमचें करतात, तुमचें करता आसतना आमकां थंय कळीत आसा कांय तोंदरे ना म्हणून. मनशांनी अशी आडखळ दितात कित्याक म्हूण आमकांच कळीत जायना म्हूण ते सांगतात. आनी त्या वेळार हांवें आमच्या ग्रुपा प्रेयर ग्रुपा सांगलें, तुमी इतले वर्सां मागतात न्हय तर कसलें मागणें. हें सगळी सायलन्स करचे खातीर आमी जेजू कडेन विनंती करून मागल्यार तो आमकां दिनाय. दिता. तुवें हेरांक तोंदरे दिनासतना तुजें मागणें तूं चलयत आसतना हेरांनी तुका तोंदरे दिता जाल्यार आमी जेजूक लागीं वचूं जाय. आमी जेजू लागीं वचूं जाय. आसलो कितेंय एक न्याय आसा म्हणून कितेंय ताणें मेळ्ळ्या बरें डिस्टर्ब करचें. तेच मनीस तांच्याच धर्मांत जाय तो गालोटो करून जाय तो व्हडलो सावंड घालतना ताका कोणी ना. तर तुजें तें नाका जालें वायट आसा. ह्या मनशा आमकां आमी करूंक सोडूं नजो. ह्या मनशान हांगा जावन धांवत जाय. धांवंक जायना. कित्याक देवाचें कार्य आमी जायते पटी म्हणा तुमी घाले भियेतात कोणी येता आसतना भियोंक तुमी सोरलाय ना. तुमी देवाचें उतर मात्र आयकोंक आयल्यात, हांगा आराधन करूंक आयल्यात, मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आयल्यात. त्या देखून आमी कोणाक भियोंक ना. अन्नाडी पुरो कडेन आसतात, सगळे कडेन आसतात. ते आमच्या देव मंदिरा म्हणे हर एका देव मंदिराचें आज तुमी आयकल्यार रेतीर मंदिरचे काणी आयकल्यार तीस जायते जाण आमकां म्हणटात आमकां आमी थोडे फावटी कांयच करिनातल्या बरें ना. कांय करनातल्या बरें आमी बंद घालूंक जायना. कित्याक बंद घाली जाय. सोम्याची स्तुती करता आसतना, सोम्याचें आराधन करता आसतना सोमी तें पळोवन घेना गे. पूण आमी कितें म्हळ्यार आमी एका मनाचें आनी एका काळजाचें एका आमच्या प्रेयर ग्रुपान जावन आमचो प्रेयर पंगड विंगड जावन आमी चिंतला. त्या देखून हो आम भाव तुज्या ग्रुपांत आसा तर कोण तुजें मागणें कसलें तुजें मागणें. आम भावांत आमी देवाक लागीं सरूंक जायना. तो एकवट ना. आनी त्या देखून हो बरो मागता तें मागोवन दी, बरें मागोवन दी, सगळीं मागोवन दी म्हूण आसा जाय. तांकांय अवकाश दी. आमच्या तरेतेर मंदिरांत जायते फावटी आमी अशें उलयतना हांवें सांगलें प्रेज एंड वर्शीप तुमी करियत न्हय, रोजरी तेर्स तुमी चलोवन व्हरयत न्हय. वय आतां सगळे तें करतात, करून दी. कोण सकट मुखार या म्हाका गोत्त ना, म्हाका कळीत ना म्हूण कांय ना. तुजी रीत तूं करताय, म्हजी रीत हांव करतां. एक सिक्वेन्स ताका दवरता आमी एक पट्टे बरी आनी ती तुवें फॉलो करून गेल्यार जालें. संत सांगत जाय तशें सांगत जाय, उतरां उलय जाय म्हूण आमी कांय ना. हें आमच्या मनशाचें एक डिमांड. देव केन्नाच अशें डिमांड करचो ना. देवान अशें डिमांड केल्लेंय ना. जेजून कोणाकी तूं अशेंत विचार, तूं अशेंत उलय म्हूण कोणाकी सांग. आमकां आज बाळबूत चड जाल्या त्या देखून आमी ग्रुपांत वचोन म्हाका इल्लें कळीत आसा, म्हाका इल्लें तें कळीत आसा. कळीत आसूं दी, माग कळीत आसचें घालें. मागोवंक कळीत ना, कळीत आसचें म्हूण कांय ना. जेजू तुजो हांव मोग करता म्हळ्यार तें मागणेंच. त्या देखून आमी ह्या दिसांनी जाय ते रट्टान रुटीन अशें करीत जाय. SCC बेजीक क्रिश्चन कम्युनिटी ह्या BCCक वता आसतना स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटींतलो बेजीक क्रिश्चन कम्युनिटी म्हणटा आमी. आनी तांत तूं वता आसतना थोड्यांनी म्हणचें आसा तुवें अशें सांगत जालें, तुवें अशें तूं कोण तें सांगोंक कित्याक सांगत जाय. तुजो हाम भाव काडून तूं तें येवन बसलाय. खालतेपणान मागता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी ताचें तें उणेंपण पळोवचें न्ही, हाचें तें सर्तीक आसा म्हूण पळोवचें न्ही. सगळे आमी समान जावन एका काळजाचे एका मनाचे जाल्यार मात्र आमी मागलें देव आमकां दितालो. त्या देखून आमच्या प्रेयर ग्रुपाक हांवें सांगलें, इंटरसेसर ग्रुपाक सांगलें आसा खंय आसा मागणें.
कितें म्हण चिंतात? म्हज्या भावान भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंता आमचें वडपण अहंभाव नो, त्या देखून आमची मागणी आज फळादीक जायनासर रावंक कारण आमचो अहंभाव. आतां तुमकां पळयात कशें तो जेजू आनी पेद्रू मदें तसलो अहंभाव आसलो म्हूण हांव दाखोवन दिता. जेजू कलतेपणांत आसलो. पेद्रू चिंती लागलो आपूण जेजूचे वर्तो जालो म्हूण चिंती लागलो. तुमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा एक आर्ग्युमेंट जाता. आर्ग्युमेंट म्हळ्यार जेजू तांच्याकडेन विचारता, लोक हांव कोण म्हूण सांगता? ते म्हणा लागले थोडे एलिया म्हूण सांगतात, थोडे मोइजे म्हूण सांगतात आनी थोडे एक प्रवादी बलिश्ट प्रवादी आयला म्हूण सांगतात. ओके जायत. आनी आतां जेजू म्हणा लागलो तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? आनी ह्या वेळार पेद्रू केदाळे जबाब दिवचो. तो म्हणा लागलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या वेळार जेजून कितें म्हळें? जेजू ताका म्हणा लागलो सिमांव, तुका कडप म्हूण आपयतालें. तूं जावन आसा कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी गजमतां हांव बांदतालो. आनी जें कितें तुज्या मोतींत आज घाल्लें आनी तुवें तें सांगलें तें मनशान तुका उगडापें करूंक ना, देवानूच तुका उगडापें केलां. पळया, सोम्यान पेद्रूक इतलें सांगलें मात्र पेद्रू चिंती लागलो, ओ बारीत व्हडलो हांव, 12 जाण सीस आसले, 12 जाणां सिसा पैकी हांव उत्तीम म्हूण चिंती लागलो तो. आनी त्या देखून पेद्रू थंय तो अहंभाव सोडलो. आतां जेजून म्हणलें आसा हें तुका उगडापें केल्लें मनशान सैमान न्ही, देवानच तुका हें उगडापें केल्लें म्हणटा आसतना हो संपूर्ण सर्गार चडल्या बरी म्हळ्यार अहंभाव. तो सर्गाचो अनुभव दुसरो आनी हो अहंभावाचे थंय सोडलो. ही बिकेम हिज इगो वर्कड आउट, बिकेम व्हेरी प्राऊड म्हणटात आमी. प्रायड ओवरवेल्म्ड हिम. आनी तशें आसतना ताचे थंय असलो अहंभाव वाडलो. ह्या खातीर तुमी पळयतात उपरांत जेजू तांचे लागीं उलय लागलो आनी म्हणा लागलो मनशापतान कश्ट सोसूंक आसा आनी ताणें मरोंक आसा. मनशापूत कश्ट सोसूंक आसा मरो. आनी ह्या वेळार पेद्रून कितें केलें कोताय? 12 जाणां सांगता तो आसलो, सीदा गेलो, जेजूचो हात धरलो आनी जेजूक ओडून एका सायडीक व्हरून गेलो. आनी आतां 11 जाणां हांगा रावले, पेद्रू आनी जेजू मात थंय. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें की म्हळ्यार पेद्रून म्हणचे हांव तुज्या बराबर. आनी कितें म्हणा लागलो पेद्रू? तें म्हणनाका, तें म्हणनाका, तें तुका निर्मोना जावं म्हणा लागलो. आनी ह्या वेळार जेजूक कळीत जालें हाच्या भितर कोण काम करता म्हूण. जेजूक त्याच वेळार कळीत जालें हाच्या भितर कोण काम करता. आनी ह्या वेळार जेजू ताका म्हणा लागलो गेट बिहायंड मी सेटन. सैताना फाटीं सर. पळया कितल्या अपुरबाय तरान जेजून ताच्या थंय आसल्या सैतानाक समजून घेतलें. सैतान म्हळ्यार तोच अहंभाव असो सैतान, अहंकार असो सैतान, द इगो, द प्रायड. आनी त्या वेळार पेद्रू चिंती लागलो एक पोटी हांव जेजूचे व्हडलो, जेजूक तशें निर्मोना जावं दी म्हणून हांव अधिकार चलयतलो म्हूण ताणें चिंतलें. पूण जेजू वयर अधिकार चलोवंक कोणाकी साध्य ना म्हणून जेजूक करेक्ट कळीत आसलें. आनी जेजू तसो अधिकार कोणार दाबाव घालूंक घेवना. जेजू म्हणा लागलो सैताना पयस सर, गेट बिहायंड मी, फाटीं सर, म्हज्या फाटल्यान वच. आनी ह्या वेळार सगळ्या 11 जाणां सिसांनी आयकलें. पेद्रूक जेजून कितें सांगलें तें आयकलें. आनी ह्या आतां कितें जालें? आतां पुरो जाणी चिंती लागले वो जेजू मुखारच व्हडतो जावंक पळयता, जेजूच्या व्हडलो जावंक पळयता न्ही गे. जेजून कशें हाका बसयलें पळय म्हणा लागलें. आनी कितें केलें तांणी सगळ्यांनी ताका सांगलें गेट बिहायंड मी सेटन, गेट बिहायंड मी सेटन. हर एकल्यांनी ताका पाटी वच, पाटी वच, पाटी वच म्हूण सांगूंक सुरू केलें. पाटीन सर सैताना, पाटी वच म्हणना, पाटीन सर सैताना. आतां पेद्रू पयलो जावंक पळयतालो, जेजूच्या वर्तो जावंक पळयतालो, खंय गेलो? 13व्या नंबराक गेलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू पयलो आसा, ताजे उपरांत सगळे ताचे सिसाचे 11 जाण, ते 12 जाले. आनी आतां पेद्रून अखेरीसो जावंक पडलें. हाम भाव कितें आसलो सगळो जेजून कोसलेलो. कित्याक जेजूक कळीत आसलें केन्ना वो आम भाव पेद्रू लागीं आसा. पेद्रू खरो सीस जावंक साथ दितना. हांवें सांगलां खडप आनी त्या कडपार म्हजी इगज बादा बांदतालो, ते साव्यो तुज्या हातांत हांव दितालो म्हूण हांवें सांगलां.
पूण असल्या आम भावाच्या मनशाक हांवें त्याच प्रमाणे दवरलो जाल्यार हो आनी कितें करूंक शकतालो म्हणल्यार व्हरत्या मानवभावान जेजून ताचो आम भाव सगळो कोसलोन गेलो आनी ताका खंय धाडी जाय तें धाडलें. आनी आतां ताचे उपरांत तुमी पळयता जाल्यार मोगाचे न्हू मुखार आमी पळयता त्याच वांजलांत मातयेच्या वांजला आमी पळयता आनी एक आवासर पेद्रू विंचता. आम भावांत तो येदोळ कोसलोलो एवढी जेजू कोसलो गेलो जाल्यार आम भाव कितें कोसला ना तो परत परत येता परत खंय अवकाशवादी म्हणटा ऑपॉर्च्युनिस्ट म्हणटा आमी. आमच्या समाजान जायते जाण आसात रिलिजियस लायफांत जायते जाण आसात ऑपॉर्च्युनिस्ट करची कामां कांय नात जाल्यार खंय मुखार येवन नांव काडच्या खातीर नांव मेळच्या खातीर जायते बेसाडतात. कित्याक तांकां तांच्या जिवनांत तो अहम भाव बरोवन गेला. त्या देखून आपणाक कितें मेळटा म्हणल्यार त्या आपणाक मेळत जाय म्हणल्यार एका जिनोसांत ताणें तसलो अहंकार घेवचा. आतां पेद्रू एवढी चलवलो आम भाव तसो जेजून कोसलोन गेल्लो परत उपजलो आतां म्हळ्यार तुमी कितें म्हणा लागलो. तो एक अवसर पेद्रूक मेळ्ळो. पेद्रू विचारलो लागलो जेजू कडेन जेजू म्हजो भाव सूख करीत जाल्यार हांवें कितले बोटी ताका बक्षी जाय कितले बोटी हांवें बक्षी जाय असो अर्थ इतलोच. जेजूक ताणें सांगिल्लें जावन आसा हांव एपडी कोसलोलो जाल्यार हांव सोडिना आनी वयर येवंक पळयता म्हज्या सिसा मुखार हांव बरीत प्रसिद्ध आनी बरीत शाणो म्हूण परतून वयर तकली घालता. हें तुमकां कळीत आसा कासो आसल्या उदकांत आमी थंय रावन पळयलें जाल्यार ती पोंदाव येता. इल्ल्या वेळान मनीस गेला गी म्हूण परतून गोमटी काडटा गोमटी भायर काडटा. ते पुरा मनजातीची चड जावं मनजातीचे ते मनोभाव तसोच मनीस गेला गी म्हूण ताणें पळोवचें आसा. एक जिद्वळ जावन ती जिद्वळी खंयच्या माट्यांत आसली जाल्यार तुमी गेल्यात गी ना पळोवंक तुमी ना तर आमी ना तर ती भायर येता आमी आसल्या परतून भितर वता. तशेंच आतां पेद्रू एपटी कोसलोलो तकली पोंदा घालून बसुल्लो बिळांतूच गेल्लो म्हण येत परतून तकली वयर काडटा. तकली वयर काडन ह्या वेळार कितें करता तो म्हणटा चिंता जेजू म्हाका शाब्बास म्हणटालो जेजू म्हाका बारी बरो म्हूण सांगतालो तुज्या तसलो दुसरो ना म्हूण सांगतालो म्हूण चिंतून तो कितें कर लागलो. ह्या वेळार तो म्हणा लागलो जेजू म्हज्या भावान चूक केली जाल्यार कितले बोटी ताका हांवें बक्षी जाय 7 पावटींगी. तेजें कॅल्क्युलेशन इतलेंच जुदेवांच्या आनी मोयजेच्या कायद्या प्रकार 3 बोटी तुवें बक्षूंक. तिसरे बोटी जाले उपरांत चवथ्यो बोटी कितें करी जाय म्हण तें कांय सांगूंक ना. त्या देखून हो चिंता 3 बोटी प्लस 3 बोटी 6 जातात 6 + 1 एक एक्स्ट्रा पळया. थंय म्हळ्यार जेजू तावन एक शाबासकी आपणाय जाय आनी परत जे कोसलो तो जागो परत हांवें नीट करूंक जाय. उठता आम भाव म्हळ्यार तसो तो घडये घडये उठता खंय पुरो अवकाश मेळटा ताका आमी म्हणटा अवकाशवादी गळू म्हणटा आमी ताका ऑपॉर्च्युनिस्ट. आनी अशें आसतना जेजू कडेन ताणें विचारलें कितले बोटी 7 पावटींगी जेजू. जेजू कितें म्हणा लागलो जेजू कळीत आसलें पेद्रूचे सगळें चिंतप. पेद्रू तूं कितें चिंताय आनी आतां चिंतपाक तूं आसा जाल्यार तें कडप म्हण ताचेर बांदिल्ली पवीस सभाय आम भावाची जाताली आनी तूं कितें करताय कोसलोन घालतालोय ती. त्या देखून तुजो आम भाव पयलें कोसलो दी म्हणल्या खातीर जेजू ताका म्हणा लागलो 7 पावटींनी 7चे 70 पावटी म्हळ्यार ताका लेख ना मीत ना म्हणल्यार बरी अनलिमिटेड फॉरगिवनेस. आनी ह्या देखून जेजू पेद्रू कितें संदेश दिता तुजें कॅल्क्युलेशन चलना तुजें कॅल्क्युलेटर काडून भितर दवर तुजें कॅल्क्युलेटर काडून भितर दवर. आनी आतां कितें जालें आतां पेद्रू चिंती लागलो हांवें परत वयर येचें म्हण चिंतिल्लें जाल्यार हो म्हाका वयर येवंक सोडिना न्ही गे परतून ताणें म्हाका धरन भितर घालें न्ही गे म्हणून तो बारी एक ताका बेजार जाता. आनी ह्या वेळार तो कितें म्हणटा आपणान इतलें बरें करून वयर येवंक पळयलें जाल्यार हो म्हाका परत वयर येवंक सोडिना ताचें थंय आशिल्लो तो जेवसार इगो जेजून बरो करून पारकिल्लो जावन आसा. त्या देखून आमी पळयता सगळ्या ताच्या जिवनांत पेद्रूक परत परत तो खंय दवरी जाय थंय दवरता. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत हें घडटा मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी बारीक एक डिफरंट टायपाची मनशां जाल्या. देवाचेर पात्तेणी दवर न्हू देवाच्या आदारान
आत्मीक तरान वाडावळ करणं देवा ते आमचो संबंध भोव वापरपायचो करणं ताचे ते एकवटोंक जाय शिवाय ताच्या बदलाक आज आमी कोणाक कसली पदवी आसा म्हूण पळयता. आमच्या कोवेंताक हेपटी एक कुटुंब आयिल्लें गे आनी थंय वता आसतना तांणी पाद्राबायक आपयलें. एका पाद्राबाक पाद्र गेलो आमकां आमच्या पार्लरांत कोणी आयल्यार कुमसाराक आनी आयल्यार आमकां पाद्रा बसतात. कावन्सिलींग आयल्यार मात्र आमी सपरेट जावन त्या त्या कावन्सिलिंगाक तेसल्या मनशां मेळटा. पूण कुमसाराक कोणें येवेत खंयच्या टायमार येवेत आनी ताकाच म्हूण आमी एक दोग जाण पाद्राब आमच्या कोवेंतान दवरल्यात आनी ते पाद्राब आसतात. अशें पाद्राब मेळोंक आयला म्हूण एक पाद्राबाक कोणें मेळोंक आयला म्हणून ते भायर आयलो गे पाद्राब. पाद्राब कडेन दिसा लागलें, फादर तुमी कितें जावन आसात? हांव पाद्राब. हांव वयता गोत्त आसा. कितें करतात तुमी? हांव मीस पेटयतां. तितल्यान गे ना हांव कुमसार आयकतां. तितल्यान गे ना मागीर हांव मागण्या करतां. तितल्यान गे ना किचनांत आनी कांय एक टेबल आनी पुसूंक आसा तर आमच्या फॅक्ट्रींत तें करतां या कितें ल्हान कामां आसात तीं सगळीं हांव करतां. तितल्यान गे फादर तर तुमचे खातीर आमी मागता हांव फादर म्हणलें म्हूण पाद्राबा कडेन कांयच उलय नासतना ती चलतेत रावली गे. असो अर्थ इतलोच तांणी कितें चिंतलें वो हांगासो गार्डियन गे हांगासो प्रेसाचो मॅनेजर गे या रेतिरेमांदेचो डायरेक्टर गे या स्पिरिच्युअल असिस्टंट गे म्हळ्यार एक पदवेसो गी म्हूण पळोवंक करेक्ट जाप दिली पाद्राबान. एक्चुली एका ह्या जाकाक ती पुरा पदवीनी तिजी पुरा जबाबदारी तुजे जिवानांत तुवें जायती सेवा करच्याक दिल्ली जावन आसा. तूं बाय युअर वेरी ऑर्डिनेशन यू आर अ प्रिस्ट, यू आर ऑर्डेन्ड, यू आर अनॉयंटेड. दॅट इज वॉट इम्पॉर्टंट. आज आमकां तें कळी जाना कित्याक आमी असलें काणन डॉक्टर म्हाका PhD मेळ्ळें म्हणून डॉक्टर तें इट डजंट सावंड वेल. सांग पुरो आमी लोकांच्या एक अशें बरम सोडटा म्हणून बराम सोड अशें म्हणना ह्या जागपणाचो बरामच तो वर्तो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार एका ह्या जाकाक पदवी आसा ताच्या ह्या जागपणांत ती पदवी ताच्या ह्या जागपणाच्या दिसा ताका ती मागोवणी करतना पिसायबान देवाचीच पदवी ताका दिल्ली जावन आसा, क्रिस्ताचीच पदवी ताका दिल्ली जावन आसा. आनी त्या देखून ताका रेवरंड मोस्ट रेवरंड त्या आमच्या लौकीक हांगाच्या व्हडपणा खातीर मात्र तसले टायटल्स दिना जाल्यार तसो टायटल सांगनातल्यार तो ह्या जागत बिसायब तो गवळीच. ते आमी टायटलांत आतां एक व्हडपण आपणावंक सुरू केलां. ते टायटल सांगनातल्यार थोड्यां बारीक बेजार जाता. त्या देखून चिंतूंक पुरो टायटल सांगतल्यार जाता ना टायटल सांगा. कित्याक म्हळ्यार मागीर तुमची प्रोग्रामां आनी तुमी खंयच्या सेलेब्रेशना कडेन आपयल्या ते पाड जावचें नाका. जे कितें टायटल दिवंक आसा दिवन सोडा. पूण तसलें टायटलां देवाक नाकात. देवाक ती नाका मनशां जाय पड. तांचो उद्देश इतलोच आसलो हो मनीस कसो व्हडलो मनीस जाल्यार हाचे हाडिल्ले उलय आनी ताचो अर्थ इतलोच काय म्हणे फायदो जायचो काय म्हणे काही एक फेवर जायचें कोणा त्या खातीर कोणा ना जाल्यार तुका खंयचोय याजाक जाल्यार कितें जालें तुमकां कांय उलोवंक आसा खुमसा जावंक आसा ओके सांगया. आनी कावन्सिलींग जाय जाल्यार तसलो याजाक तुमकां जाय म्हणून बघता ताचें नांव सांगा आनी आपया. तुका कितें जाय तूं हांगा कितें करताय तुजें काम घालें तुजी पदवी घालें तुजी जबाबदारी घालें तूं हांगा खंयच्या डेजिग्नेशनां जाय तें आमकां पडोवन वचना म्हाका तें आमकां पडोवन वचना. आज आमची परिस्थिती तशी जाल्या. आनी एकलो आमच्या कोवेंताक आयिल्लो कोवेंताक येवन तो म्हणा लागलो म्हाका एक ह्या जागाक मागोवंक जाय ह्या जागार म्हजेर मागोवंक जाय. आनी ह्या जाग बाब राखो नासलो कोणी इलेक्शन ह्या जाग येतात कित्याक म्हळ्यार तांकां चड वेळ रावचें नाका म्हण धांवन येतात. आनी तो ह्या जाग आयलो आनी ताच्या माथ्यार हात दवरून तो मागोवंक सुरू जालो. आनी माथ्यार हात धरले चूर मागता आसतना ताणें म्हणलें घे चिके रावय हात काड तुका कळ्ळें पुरो गिफ्ट आसात म्हणा लागलो काय तुका कळ्ळें पुरो ती कॅरिझमॅटीक गिफ्ट आसात तुका हिलींग गिफ्ट आसात गे विजन गिफ्ट आसा गे नॉलेज आसा गे विजडम आसा गे सगळीं विचारूंक सुरू जालो गे. बाद्राब कापुजीन थंय म्हणा लागलें म्हाका कांय गिफ्ट कांय म्हाजे कडेन कांय ना म्हणा लागलें तर म्हजे वयर मागचें नाका म्हणा लागलो तो कांय गिफ्ट नातल्या बाद्राबान मागचें नाका म्हाका कोण गिफ्ट आसलो गिफ्टेड तुमच्यान कोण आसा पळय तसलो गिफ्टेड बाद्राब आसल्यार धाड म्हण बाद्राब जायत म्हणा लागलो कालत्यापणांत भितर गेलो भितर वता आसतना गार्डनान काम करना लागलो बाद्राब
ताका म्हणा लागलें आळे साहेब आतां हें एकलो कोण गिफ्टेड आसलो ताका फादराप जायजें खंय तुवें चिकें वच तो म्हणा लागलो लोभ घाल तूं आसाय आनी म्हाका घाल्याक आतां परतून धांवडेताय म्हणा लागलो ना ताका गिफ्टेड आसलो जायजें खंय बारी गिफ्टेड फादराप जाय तुका बरें गिफ्ट आसा म्हण हाणें ताका गेलें वयर उखलून धरलें आनी तो म्हणला जाय तो हांव येता म्हणा लागलो खंय लोभ घालून गेलो खंय ताच्या माथ्यार हात धरून मागलें खंय माथ्यार हात धरून म्हणा लागलो थँक्यू सो मच फॉर द गिफ्टेड प्रिस्ट आय वॉन्टेड अँड आय गॉट यू म्हणा लागलो मगे जेन्ना जायते वटेन आमच्या जिवनांत आमी चिंतचें कितें कितें आमी चिंता म्हणना सखत कोणाची वेदर यू मे गिफ्टेड ऑर नॉट गिफ्टेड एवरी पर्सन इज गिफ्टेड एवरी पर्सन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड म्हणून आमी समजून घेतलें जाल्यार एवरी पर्सन इज गिफ्टेड बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज देवाची जसाय नासतना कोणेंय कांय करूंक जायना तो गिफ्टेड जावं न्ही आनी कितें जावं पळय हाचें तें हाम भाव तो चलो गिफ्टेड या जाक मागीर तो या जाक म्हणा लागलो खंय सगळ्यांकी गिफ्ट आसा म्हणून त्या मनशाक कळीत ना जाय त्या दुकान ताणें चिंतलें म्हजे हर चड गिफ्ट आसात म्हूण तो म्हाका हांवें मागिल्लें बरें जालें म्हूण तो सांगूंक लागलो मोगेचे न्हू सोम्याच्या वर्त्या शेतांत आमी काम करता आसतना पदवी व्हडपण आपणावंक न्ही हाम भाव आपणावंक न्ही पेद्रूचो हाम भाव 2 मास सांगले ताचे 7 इगोस आसात नेक्स्ट टायम मेळटना हांव सांगता 2 इगोस सोम्यान कोस्टलोन घाले ताचे 2 इगोस सिस्टमॅटिकली कोस्टलोन घाल्ले उपरांत पेद्रू चिक्के ओगेत रावलो पूण हाम भाव सोडिना परत परत उडी मारता त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोम्या तें एकपोट बरो करून घेवचें जाल्यार खालतो आनी खालती जावंक जाय खालतें आनी खालतो जालें जाल्यार आमी सोम्या तें एक जावंक जाता सोम्या तें बोवार्थ दवरून मागता आसतना सगळें तो दिता देखून आज आमचें कितें ती एक प्रवृत्ती आसा पळय क्राउडेड मेंटॅलिटी म्हणटात पयलें ती नासली एक्झॅक्टली तुमी पळोवंक गेले जाल्यार पयलें आमी इस्काला वेतना आमी कोणेय एंत इस्काल जाय तेंत इस्काल जाय म्हूण आमी कोणेय चॉयस करूंक ना घरा लागलेलें इस्काल खंयचें आसा चड जावन ताका इवन इगर्जेंत इस्काला वचचें म्हूण कांय आमकां पडोवन वचनातलें हांव शिकता आसतना आमकां लागीं एक इस्काल आसलें आनी त्या इस्कालांत फीज मस्त उणें आसलें त्या देखून आमी म्हणूंक लागले आमी थंय वता हांव गेले हांव हो पुरवायचें शिकप शिकलें हांव आनी ताचे उपरांत आमकां एक हायस्कूल आसलें तें हायस्कुलीले पयस आसलें जाल्यार ताचे की आनी एक हायस्कूल पयस आसा म्हूण त्या हायस्कुलाक आमी गेले हांव त्या दळा आमी केन्नाच आमकां क्रिस्तांवांक म्हळ्यार इगर्जचे दोतोन आल्तार भुरगे हें आमकां मेन आसलें पूण आमी हेर इस्कालाक गेले हांव म्हणून आमी तांच्यांत एक जावन बसोंक वचोन आमचें मागणें कितें आसा तें आमी दवरलें आनी त्या देखून जायतीं जाणां आमी पयलेंच्या काळार लागीं आसलें इस्कालाक गेल्ले हांव जांग बरें थोडे व्हड इगर्जे इस्काल लागींच आसतालें त्या देखून त्या इस्कालाकय गेल्ले हांव पूण प्रेफरेबली एंत इस्काल जायचे ICSE CBSE स्टेट ते पुरा कांय त्या वेळार नासलें कशें आतां वाडावळ जाता आसतना पयशे वाडटा आसतना शिकपी त्याच प्रमाणे आमी चूज करूंक सुरू जाल्या एंत इस्काल जायचे तेंत इस्काल जायचे पंत्यार वचोन न्ही फुडल्या दिसा वचोन लायनी रावल्लीं आसात खंय थोड्यांनी घरा जावन ताका व्हरून ब्रेकफास्ट लंच आनी सपार दिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार ताका लायनी रावल्या बेळगांवांत एक कडेन एका मनशाक दवरलां एप्लिकेशन फॉर्म काडूंक ताणें रावचें ताका इतलो म्हणून सगळें कूल दिवची आतां दिसाक तुमच्या घरान काम केल्यार कितलें आमी कूल दिता पळय तशेंच ह्या मनशाक कूल दिवन रावयल्लें एक इस्काल आसा म्हळ्यार आज आमचे थंय तसलो एक प्रवृत्ती आयल्या असल्या इस्कालान शिकला मात्र म्हजो भुरगो वो शाणो जाता आनी शाणें जाता ह्या इस्कालाक गेल्यार प्रेस्टिजियस ह्या इस्कालान मात्र तें शिकयतात म्हज्या भावान आनी भयणीनो पयल्यांची सगळ्या लागशिल्ल्या इस्कालांत शिकयल्लीं चॉयस नासतना खंयचेय चॉयस ना डायरेक्ट वचून जॉयन जाल्लीं ती आज व्हडल्या व्हडल्या पोस्टान नात गे आसात देवाची दाय आसा जाय कालतेपण आसा जाय व्हडल्या व्हडल्या इस्कालान शिकनाकात म्हूण हांव सांगना पूण आमची प्रवृत्ती आज बारी चेंज जाल्या आमी चलची रीतच चेंज जाल्या ह्या इस्कालांत आसल्यार हांव वडा माट्टाची काल एक भुरगें हांवें म्हणा लागलें फादर म्हाका जायतें रीण जालां कित्याक बाय तें म्हणा लागलें फादर हांव त्या एका कॉल सेंटरार सेरवत आसतना फादर त्या कॉल सेंटरांत म्हाका एक स्टँडर्ड मेंटेन करचें म्हणून चिंतलें म्हजे कांय नासलें आनी तें स्टँडर्ड मेंटेन कशें करचें कोत्ताय तुमकां ताणें चिंतलें त्या भुरग्याचें चिंतप अशें गेलें गे हांव हांगा आसलें म्हज्या टिमाक बरें करून पळयन जाल्यार तांकां बरी पार्टी आनी करून दीन जाल्यार तांकां थोडे गिफ्ट आनी काडून दिलें जाल्यार ती म्हाका म्हणटाली अशें स्टँडर्ड बरी आसा हाचे कडेन बरें आसा येयलें उंचल्या मट्टाचें म्हणून
चिंताली म्हूण चिंतून हांवें जायते पयशे उगडेले फादर, जायते रीण काडले, जायते पयशे उगडेले. कळोना म्हाका, कोणेंच कोणें एकल्यान सांगो ना की तुका म्हण विचारलें हांवें. त्यांच्या पैकी कोणें तुका एकल्यान ना, हांवें कोणाक कळोवंक की दिवना फादर. ते हांव पयशे रीण काडून तांकां करसिता म्हण हांवें कळोवंक दिवना. क्रेक गोमट्या म्हणसर येता आसतना घरच्यां सकयल कळीत जाता आसतना भुरग्याक कितें करचें म्हण वाट दिसना. ते आयिल्ले दळ हांवें म्हळें, भुरग्या असलें जायते जाणांक घडलां, तुजें थंय घडलां, परतवणी कर. पूण वायट वाटेक वचनातलें तूं व्हडलें देवाचें एक बेसांव, देवान तुका बरें करून प्रोटेक्ट केलां. जायतीं जाणां असलें कितले जाणां वायटाक वतात आनी म्हणटात ते म्हाका घालें पडोवन गेलां म्हूण सांगतात. पूण तुवें तेचो करूं नाय आनी मुखार तूं करचें नाय. बऱ्या तरान आतां कितें जालां ताचें तो लिसांवस एक बरें भुरगें जा, सुकून पडटात वय. पूण पळया ताचो उद्देश पळया, हांवें एक स्टँडर्ड मेंटेन करचें, हांवें एक मट्ट मेंटेन करचें, हांव येत्त स्थितीर आसचें, तें एक इगो. तो एक इगो जाता. थोडे फावटी आमचे थंय थोडे फावटी लो सेल्फ इमेज आसल्यार जावंक बरो, लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आसल्यार जावंक बरो, थोडे फावटी वेरियस एब्यूज आसल्यार जावंक बरो, थोडे फावटी आंतरीक गाय आमचे थंय आसल्यार तस जाल्यार एक चिंता पळय येवंक पुरो. पूण अहम भाव आमी काणगोवन खंयी वचोंक जायना, आमी चुकोन पडटा. जेवसार आमच्या अहम भावांत कंप्लीट तरान काम करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कशें पेद्रू आपल्या अहम भाव जावन देवाच्या खातीर जेजून ताका सकयल हाडलें, त्याच प्रमाणे तुमच्या आनी म्हज्या अहम भावांत आमी जियेल्या. तर आमी जेजूच्या युनियनांत आसूंक जायना. आमकां जाय जेजूचें युनियन. सेकेंड, आमी अरियेकल्या की ब्रिंग जीजस टू पीपल. ब्रिंग जीजस टू पीपल. आमी कालतेपणांत आसतना आमी जेजूक लोकां लागीं हाडूंक जाता. त्या देखून आज आमी व्हडलीं व्हडलीं कार्यां करून मात हाडी जाय म्हूण ना. त्या देखून आयची प्रवृत्ती तुमी पळयता, इस्कालची प्रवृत्ती हांवें कित्याक दिली की म्हळ्यार आज त्याच टायपांत हायटेक रेट्रीट्स, व्हडल्या मट्टाचे रेट्रीट, म्हयन्या एपटी एक आयिल्ले ते रेट्री, या 3 म्हयने एपटी एक आयिल्ले रेट्री, ताका एक पब्लिसिटी पॉप्युलॅरिटी. तुका तुज्या पांया म्हळ्यार तसो देव मंदीर, थंय वचून तुका मागोवंक नाका. थंय गेल्ले क्षण तुका अजापां जातात, हांगा गेले क्षण अजापां. पिलग्रिमेज आय एम नॉट सेईंग वचनाकात म्हणून, रेतीरीक वचनाकात हांव म्हणना. पूण आमची प्रवृत्ती मनोभाव कसो बदलला पळया. त्या देखून आज आमची बावडताची कुणां आमकां चड दिसून येनात. आमी चिंतूंक पुरो, म्हाका बरें जालें, जावं दी, बरें जावं दी. तुज्याच लागीं आसल्या देव मंदीर लागीं वचून मागतनाय त्या आराधनांत तूं आसतनाय आनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तूं देवाच्या संबंदान जियेत आसतना भावार्थ तुजो वाडटा. हो एका दिसाचो भावार्थ खंयच्या फायद्याचो येवचो न्हय. कित्याक म्हळ्यार तो आवड येता वेता. मागीर झरीचें उदक आसल्यार मात्र न्हय, तें बांयंत उदक आसचें या न्हंयत उदक वळचें, तें आमी भोव वापरपायता. पळय म्हजे थंय व्हळा जाय ती जर सोम्याच्या मोगाची, सोम्याच्या जिविताची, आनी तेन्ना म्हजो आनी क्रिस्त असो एकवट, द युनियन ऑफ मी अँड क्रायस्ट बिकम्स व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. कोणेंय तो डिस्टर्ब करूंक जायना, कोणेंय डिस्ट्रॉय करूंक जायना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवा लागीं एक जावया, देवाच्या खालतेपणान आमी जेवया. चड आनी चड मापान विनोद गांगुली आनी तेच्या टिमाक आनी तुमकां सर्वांक बोवा पुरवायचो मोगाचो आशिर्वाद हांव मागता आसतना सोमी आमच्या संगताक सदांच आसूं दी, रावों दी. त्या खालतेपणाच्या जिणेंत आमकां ताच्या श्रेश्ठ मोगाक पाव करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.